बार्देस, सांगे आनी पेडण्यान इतल्यान रवींद्र भवन जावपाची शक्यताय कमीच आसा. शुक्रारा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्ल्या म्हायतीवेल्यान दिसता. बार्देस, सांगे आनी पेडण्यां ह्या 3 तालुक्यांत रवींद्र भवन उबारपाचो प्रस्ताव आसलो, मात जमनीच्या मुद्द्यावयल्यान शिरकान उरल्यात. पेडणे आनी बार्देसान रवींद्र भवना खातीर दिल्लो जागो बदलून खात्यान मागला, जाल्यार सांग्यार आनीक जागो जाय म्हूण भौशीक बांदकाम खात्याकडे आशिल्ली जमीन मागल्या. पेडणे रवींद्र भवनाचो आमकां प्रपोजल आयिल्ले आसात. ऑलमोस्ट वी हॅव फायनलायज द लँड आनी डिमार्केशन सद्या चालू आसा. एक्चुअली एक जमीन आमी त्यांनी आमकां ऑलरेडी दिल्ली आशिल्ली, पण ती इंटिरियर पार्टाक असले कारणान आमी चेंज करून मागिल्ले आसात. ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेनूच आसा. ती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आतां रिसर्वे करून रितसर ताजो कायदेशीर सोपस्कर आमचे कडेन संपूर्ण करपाचो तांच्या प्रयत्नान आसा. दुसरें जें रवींद्र भवन जें आसा तें आमचें सांगे आसा. थंय जागा आमची थोडीशी कमी आसा. सो आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन ताका एडजस्टंट तेकोन तांची जागा आसा, ती जागा आमी तांचे कडेन मागिल्ली आसा. ती जागा जेन्ना आमी हँडओवर ते आमकां हँडओवर करतले तेन्ना रवींद्र भवन सांगेचें आमी हातान घेतलें. ह्या वर्सा म्हणजे आमी ऑलरेडी बजेटरी प्रोविजन 3 रवींद्र भवना खातीर केल्लें आसा. तिसरें आमचें एक रवींद्र भवन न्ही, एक मार्शलान एक रंगभूमी, एक ट्रायबल म्युझियम फोक आर्ट अकादमी अशे तरेचो एक संकल्प आसा. ऑलरेडी लँड एक्विजिशन प्रोसेस इज गोईंग. ट्रायबल म्युझियम आर्ट अकादमी, फोक आर्ट अकादमी. कशें आसा, ऑलमोस्ट न्ही एक रवींद्र भवन जर फर्स्ट इनिशियल एज फॉर पास्ट एक्सपिरियन्सीस करसून जाल्यार 80 crores रुपीज पर रवींद्र भवनाक खर्च आसा. पण आमी बजेटरी प्रोविजन हे सगळे 80 crores ह्या वर्साक ना. इट इज विल बी आमकां आतां सुरवातीक आमकां खबर आसा की नेक्स्ट 1 year आमी खंय पावतलो तसो तरेचो बजेटरी प्रोविजन आमी केल्लो आसा. नो पर रवींद्र भवन असो जाता. काणकोणचो आतां ऑलमोस्ट 80 crores हें जाता. म्हापसाचो जो पर्यंत जागेचो प्रश्न सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत हांव रवींद्र भवन ह्या गोश्टीचेर उलोवपाक शकना, कारण हांवें ऑलरेडी फ्लोराचेर उत्तर दिल्लें आसा. तुमी आमकां जमीन दियात, पयलें प्राधान्य हांव म्हापशांक दितलो. लँड इज अ इश्यू. कशें आसा, एज अ मंत्री हांव आर्ट एंड कल्चर जालो म्हणून सगळी जबाबदारी हांव म्हजेर घेवपाक शकना. जमीन कोणाच्या अथॉरिटी भितर येता तांची जबाबदारी आसा की बाबा जमीन आयडेंटिफाय करून ती जमीन आमच्या डिरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर कडेन संपूर्ण करपाची आनी तदनंतरूच आमी सगळ्यो काही गोश्टी करपाक शकता. आनी खास करून म्हापसा कम्स अंडर द बार्देस तालुका. ह्या बार्देस तालुक्यांत दिग्गज अशे 7 आमदार आसात किंवा आनी तातूंत भितर मंत्री आसात. तांणी थोडो इनिशिएटीव घेवचो हें ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान तांकां हांव थोडोसो विनंती करता. बार्देसान जमीन खूब आसा, बट निळकंठबाब हळर्णकारान म्हाका सांगलें की तूं कोलवाळे हाड, आपूण तुका जमीन दिता. बट प्रॉब्लेम कितें आसा, कोलवाळे आनी पेडणे इज अ शॉर्ट डिस्टन्स, बिकॉज पेडणे इज ऑलरेडी आमचे रवींद्र भवन प्रपोज आसा. प्लस कोलवाळे म्हळ्यार ते इंटिरियर भाग पडटा. सो रवींद्र भवन बांदली म्हणून जायना. आतां आमी पेडणेचे रवींद्र भवनाचे जागा कित्याक एक्सचेंज करून मागिल्ले आसात, कारण मेन रोडा कडल्यान ते 5 किलोमिटर भितर आसा. सो रवींद्र भवन स्ट्रक्चर उबें केलें, ताका कलाकारांक किंवा जाणटे जे आमचे त्या रवींद्र भवनाची सेवा घेतले तांकां फायदो मेळपाक जाय, भुरग्यांक फायदो मेळपाक जाय म्हणून ते आमी मेन रोडा कडेन मागिल्ले आसा चेंज कर. ही खरें म्हळ्यार ही आयुश्य मंत्रालयाक ही जमीन आशिल्ली अशी, ती आयुश्य मंत्रालया कडेन हांवें रिक्वेस्ट करून ती आतां जमीन आमी घेतिल्ली आसा 29,300 समथींग. ते प्रोसेस इज गोईंग ऑन. एक्चुअली कॅबिनेट मिटिंगेक ह्या आतां ते कॅबिनेट जेन्ना जातली त्या टायमार त्या मिटिंगेक येवन ते आमी अप्रूव करून घेतले. काणकोणच्या रवींद्र भवनाचें काम नेटान चालू आसा. डिसेंबर 2019 सोंपेमेरेन काणकोणचें रवींद्र भवन उबें जातलें. काणकोणच्यो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर उबो जाता. 1 फ्लोराचें स्ट्रक्चर उरलें आसा. लास्ट हांव आठवड्याभरान काणकोणच्या सायटीक हांव विजीट दिवन आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता बाय 2019 एंड काणकोण रवींद्र भवन शूड बी रेडी फॉर द लोकार्पण.